प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 8वा विसवोर, वोड 5 ते 11 पर्यंत. Mathew chapter 8 verses 5 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू केपोरनांत भितर सरले उपरांत एक शोधपोती उपकार मागूंक ताच्या सोरशी आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजू ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. प्रतिपाडून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाई आसा. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतेल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत पासून मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी उस्तेंतींतान जायतीं जाणां येतेलीं आनी अब्राहमा, इजाका आनी जाकोबा सांगाताक सुर्गीच्या राजांत जेवणाक बसतलीं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की एक शोधपोती जो इस्रायल परजेचो मनीस नासलो, तो एक रोमकार आसलो, तो जेजू कडेन येता आनी जेजूक आपलो चाकराक जो बरो नासलो, मरणाच्या तोडेर पावलो, ताका बरो करपाक जेजूक सांगता. आनी भाव भयणीनो, जेजूचो जबाब कितें जाता? जेजू म्हणटा, हांव येता तुज्या घरा आनी ताका बरो करता. भाव भयणीनो, जेजू ताका म्हणिना, चल हांव तुजे बरोबर तुजे पासत मागणें करता. ना, जेजू तोय कांय म्हणना. आनी दुसरें म्हणल्यार जेजू ताका म्हणिना, तूं म्हजेशी कित्याक येयलाय? तूं एक शोधपोती, तूं रोमकाराचो, हांव एक जुद्यो, तूं म्हज्या सांगाता येनाका, आमकां तुजें कांय पडोंक ना. पूण जेजू कितें म्हणटा ताका? जेजू म्हणटा, हांव येता आनी ताका बरो करता. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी कितें शिकता ह्या शिवर्तमानान? ह्या शोधपोतीचो भावार्थ. जेन्ना जेजू ताका सांगता, हांव येता आनी ताका बरो करता, हो शोधपोती इतलो खालतो मनीस आसलो. तो जाणो आसलो इस्रायल परजेचो मनीस नसलो तो. म्हणजे ताका देवा कडसून जेजू कडसून कितें मेळपाक ताका फावो जायनासलें. कित्याक तो एक अनभावार्थी आसलो. म्हणजे तो एक जुदेव नासलो, जो मांदामेंत देवान केल्लो फकत जुदेवां बरोबर केल्लो. आनी जेन्ना तो म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर जे शोधपोतीन सांगलां ताचेर आमकां आनी एक शिकवण मेवता. हो शोधपोती जाणो आसलो की तो इस्रायल परजेचो मनीस नासलो म्हणून. ज्या भाशेन आयज जो क्रिस्तांव आसा, जेन्ना ताजो बाती जाता, तो जेजूचेर बावर दवरता, आतां जेजू ताचे भितर रावता. आनी जो कोण जेजूचेर बावर दवरिना, ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर आनी हांव बरो जातलो. तें एका अनभावार्थीक म्हणपाक सारकें आहा, एक अनभावार्थीक कोमयां घेवपाक सारकें आहा. पूण आमचे भितर जेजू आहा. ज्या दिसा आमी बातीस घेतला, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमिदेव मानला, ताणें म्हणलां, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, हांव तुमच्या भितर आहा, हांव तुज्या सांगाता. आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाता. म्हणटच आमकां ह्या वेळार असलीं उतरां उलोवपाक, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण तुजें एक उतर उलय आनी हांव बरो जातलो. हीं उतरां आमकां उलोवपाक सारकें न्हय, पूण आमी तरी हीं उतरां उलयता, जे ह्या शोधपोतीन उलयल्लीं तीं. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमीत देव आनी सोरमंडार मानलो, ज्या दिसा
ताणे आमच्या आपल्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमची सगळी पातकां कालची आयची फाल्यांची सगळी घेतली आणि आमचो आत्मो ताज्या सारको केलो. आमी आतां देवाची भुरगीं जालीं आनी आमी पातक करीत जाल्यार देव आमकां नाकारना, देव आमकां पयस करिना, कित्याक तो आमकां आत्म्यान पळयता. आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. वय आमच्या मनान आमच्या कुडीन आमी पातकां करून पावता, देखून आमकां खूब सारको करचें पडटा सैतानाक पयस करपाक. पूण देव आमकां आमचे भितर आसा, तो आमच्या आत्म्यान आसा. आनी आतां नव्या नव्या कॉवेंदांता वरवीं आतां देव आमकां फकत आत्म्यान आनी स्वतान आमचे बरोबर तो संबंद दवरता. म्हणटच भाव भयणीनो, कसली आमकां उतरां उलोवपाक, सायबा तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली, हीं उतरां आमकां म्हणपाक सारकें न्हय. कित्याक आमचे भितर जेजू आसा. आमी जाणो जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी नितोड जाल्या म्हणून. आनी आमची कूड, आमचें मन पोत्तून पोत्तून आमकां दिसान दीस साफ करचें पडटा देवाच्या उतरा वरवीं, आमच्या मनाची नोरसणी करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शातपतीचें खालतेपण पळयता, ताचो भावार्थ पळयता, आनी तो कितें म्हणटा, जेजू तूं फकत एकच उतर उलय आनी हांव बरो जातलो. पूण आयज जेन्ना जेजू आमचे भितर आहा, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमकां जाय उतरां उलोवपाक, देवाचें उतर उलोवपाक. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मागणें करता देवाक, देव म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका बरो कर, ही भावार्थीचे मागणें. पूण जेन्ना आमचे भितर तो आहा, आमकां पदवी आहा, आमचे कडेन अथॉरिटी आहा, आनी त्या अथॉरिटीन आमच्यान जें जेजून केलां तें आमच्यान आपणाक जाता. आयज भाव भयणीनो, एके खेरीत भाशेन आयज आमी ओळखून घेवया कोण आमी, कोण आमचे भितर आहा. पवित्र आत्मा आसा, जेजू आसा, आनी त्या अथॉरिटीन, त्या पदवेन सगळें जे सैतानाच्यो येवजण्यो आसा, सैतानाचें काम आसा, पिडा आहा, सगळें पयस करुया देवाचें उतर घेवन, आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक, एक क्रिस्तांवाचें जिवीत जिवंक, एक जैतिवंत जें जेजून आमकां घडलां खुर्सार तें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव